दानियल प्रवादीच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी नबुकदनेझर पादशान तांकां म्हणलें, शद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो, म्हज्या देवांची तुमी चाकरी करिनात आनी हांवें भांगराची मुर्ती उबारून दवरल्या तिका तुमी भोजनात, हें खरें? आतां तुरतुरेचो, पिल्लुकेचो, विण्याचो, त्रिकोणाचो, किन्नोरेचो, शिंगाचो आवाज आनी सगळे तरेची संगीत तुमी आयकतले तेन्ना दोर्नीर पडून हांवें केल्या ती मुर्तीक भोजूंक तुमी तयार आसत जाल्यार बरें आसा. पूण तुमी तिका भोजनात जाल्यार रोखडे तुमकां एक जळट्या उज्याच्या आकट्यान उडयतले आनी खंयचो देव मागीर म्हज्या हातांतले तुमकां निवारतलो. शद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो हांणी राजाक असो जबाब दिलो, नबुकदनेझरा, हाचे विशीं तुका आमी जबाब दिवपाची गरजूच ना. तूं सांगताय तें घडल्यार आमी चाकरी करता तर आमचो देव जळट्या उज्याच्या आकट्यांतले आमकां निवारूंक शकता आनी तुज्यानी हातांतले तो आमकां निवारतलो. पादशाया, पूण अशें घडना जायत जाल्या पर्यंत जाणा जा, पादशाया, की आमी तुज्या देवांची चाकरी करचे ना आनी तुवें उबारून दवरल्या ते मुर्तीक भोसचें ना. ही उतरां आयकून नबुकदनेझर एकदम रागवलो. शद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो हांकां पळयून ताचें तोंड सारकें बदल्लें. ते आकटें सदां तापयताले त्याहून 7 पावटी अदीक ताणें तापोवंक लायलें आनी आपले फौजेंतले कांय जाण घट मनशांक आपोवन ताणें तांकां शद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो हांकां बांदून जळट्या उज्याच्या आकट्यांत उडोवंक फर्मायलें. पूण तांकां उज्याच्या आकट्यांत उडयलोल्या उपरांत कांयच जावंक ना म्हूण पळयून नबुकदनेझर थोटाक जालो आनी बेगीन उठून आपल्या मंत्र्यांक ताणें म्हणलें, आमी तेगा मनशांक बांदून उज्यांत उडोवंक नासले? तांणी राजाक परतीपाड केलो. खरें पादशा, ताणें जबाब दिलो, पूण म्हाका 4 जाण मेकळे दिसतात. ते उज्या मदें भोंवतात आनी तांकां कसलेंच वायट जायना. आनी चवथो म्हणल्यार एक देवाचो पूत कसो दिसता. नबुकदनेझरान व्हडल्यान म्हणलें, शद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो, हांच्या देवाक वाखाणणी, कित्याक ताणें आपल्या दुताक पाठयलो आनी आपल्या चाकरांक निवारलें. कारण तांणी ताचेर विस्वास ठेवून राजाचो हुकूम मोडलो आनी आपल्या एकल्याच देवा भायर दुसऱ्या खंयच्याच देवाची चाकरी आनी भोजोण करचे परस आपल्योच कुडी लासून दिल्यो. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाची उतराक आमचो जबाब जावन दी. मान आनी वडवीक तुका सासणांच्या सासणांक. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, आमी तुजी स्तुती करता. मान आनी वडवीक तुका सासणांच्या सासणांक. तुजे वैभवी आनी पवित्र नांवान व्हड जावं. मान आनी वडवीक तुका सासणांच्या सासणांक. जबाब, मान आनी वडवीक तुका सासणांच्या सासणांक. तुजे पवित्र मोहिमेच्या मंदिरांत आमी तुजी स्तुती करता. सोगता वयर मान आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. तुज्या राजाच्या सिंहासनार आमी तुजी स्तुती करता. सोगता वयर मान आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक.
जबाब मान आनी व्हडवीक तुका सासणांच्या सासणांक. तूं समदिराचो थाव घेताय आनी केरुबीम वयर बसलाय. आमी तुजी स्तुती करता. सोकता वयर मान आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. अंतरळाचे मळबार आमी तुजी स्तुती करता. सोकता वयर मान आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. जबाब मान आनी व्हडवीक तुका सासणांच्या सासणांक. उद्गार. पोर्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपली थिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी. जुवां पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपणाचेर विस्वास दवरलो तेजे देवांक म्हटलें, तुमी म्हज्या उतरां पोरमोणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीस जातल्यात आनी तुमकां सोत कळून येतलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. ताणें ताका म्हटलें, आमी अब्रामाची संसद आनी कोणाचेच गुलाम आनी केन्नाच जावंक ना. तुमी स्वतंत्र जातल्यात अशें तूं कसो म्हणटाय तर? जेजून तांकां प्रतिपाल केलो, हांव तुमकां सत सांगता, पातक करता तो पातकाचो गुलाम सदांच घरांत उरोना, पूत तो सदांच घरांत आसता. ह्या पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमकां खरी सुटका मेळटली. तुमी अब्रामाची संसद म्हूण हांव जाणो, तरी म्हजी उतरां तुमचे भितर रिगोना देखून तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. जें हांवें म्हज्या बापा सोवें देखलां तें हांव सांगतां आनी जें तुमी तुमच्या बापायचें आयकलां तें तुमी करतात. ताणें ताका प्रतिपाल केलो, अब्राम आमचो बाप. जेजून तांकां म्हटलें, तुमी अब्रामाच्यो पूत धुवो जाल्यात जाल्यार जें अब्रामान केलें तें तुमी करतलीं आसल्यांत. पूण देवा कडसून आयकलोलें सोत हांवें तुमकां सांगलां, तरी आसतना तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. अब्रामान अशें करूंक ना. तुमचो बापूय करता तशें तुमी करतात. ताणें ताका म्हटलें, कामचारान आमी जल्माक येवंक ना. आमकां एकलोच बाप आसा, तो म्हणल्यार देव. जेजून तांकां म्हटलें, देव तुमचो बाप जालो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतले आसल्यात. कित्याक हांव देवातावन उपजोलां आनी आयलां. म्हजेच कुशीन हांव येवंक ना, पूण ताणें म्हाका धाडला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. स्वतंत्राय सुटका फाव केल्या हें उतर इंग्लीश भाशेन फ्रीडम आनी ताचो मुळावो शब्द लातीन भाशेन रेडीमेड. ताचो अर्थ नव्यान विकतें घेवप. क्रिस्ताचो सोडवणेचो वावर म्हणल्यार सैतानाचे चोपकांतली आमकां क्रिस्त नव्या विकतीं घेता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू सांगता पातक करता ती पातकांचींच गुलामां. ह्या पासत पूत तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमी खरीपणीन स्वतंत्र जातल्यात. क्रिस्तान आमकां पातकांतलीं मेकळीं केल्यांत, आमकां सुटका फाव केल्या. पयले वाचपांत शाराडाच मेसाज आनी आबेदेगेनेगो आपूण सुटकेचे म्हूण दाखोळ करतात. कुड्ड्या देवांक सोडून खऱ्या आनी एकल्याच रचणारा देवाक सोत मानता म्हूण काळजीदारपणान दाखोळ करतात. तांची काळजी आनी भावाट पळोवन नेबुचानेजार आनी ताचे आख्ख्या कुटुंब जेजूचेर विश्वास दवरतात. ह्या प्राचीन काळांत आमची यात्रा चालूच दवरून जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनून जिवंतपणा वरवीं जिखून घेतल्या खऱ्या स्वतंत्रपणांत जिवन दुसऱ्यांक उजवाडाचे नमुने जावया.